I am mature enough to decide. Leave me alone. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या बाफानो बहिणीनो बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो पळया जेजू 12 जाणां शिसांक आपयतना जम्या मदल्या एकल्यांकच आपयता वय मो विंसून काडटा एकल्यांकच आपोवणें दिता पूण भायर मिसावाक धाडटाना कितल्या जाणांक धाडटा एकल्याक दोगा जाणांक धाडटा एकल्याक आपयता तरी दोगांक धाडटा कित्या आमी पळोवंक गेल्यार एकलेच गेल्ले दोनूच कडेन एक विकृत केल्ले आनी एक नेगार केल्ले जेजूक जानवायन बरलेलो सलमांव राय अशें म्हणटा उपदेशक पुस्तकांत अध्याय 4 वाक्य 8 ते 10 पर्यंत ह्या 2 वळींनी आमकां आयकूंक मेळटा एक सुरो मनीस आसा ताका कोणूच ना ताका सांगात ना भाव ना भयण ना पूत ना धूव ना तरी तो वावर करीत आसा आनी ताची ग्रेस्तकाय ताचे दोळे दादोशी करूंक सकनांत कोणूच ना त्या देखून ताच्या वावरान केल्ली ती ग्रेस्तकाय ताच्या दोळ्यांकच दादोसकाय हाडूंक सकना देखून तो विचारता म्हज्या सुखाची म्हज्या जिवाची म्हज्या भलायकेची पर्वा करिनासतना हांव कोणा पासत वावर नासा हें व्यर्थ बेश्टें काम हें म्हजें भावांनो आनी भयणीनो मुंदरसून म्हणटा एकल्या प्रास दोग बरे कित्याक तांच्या वावराक बरें फळ मेळटा थंयसर सांगातपण आसा प्रमुख जावन एकलो पडल्यार आनी एकलो ताका उखलता आनी एकलो पडल्यार हो ताका सांगात दिता पूण एकसुऱ्या मनशाची गत कितें तो पडल्यार ताका उखलूंक कोण आसा पूण आयच्या ह्या काळार भावांनो आनी भयणीनो आमकां पसंद आयचें खंयचें दोगा जाणांगी या एकसुरो आमकां चड लायक एकल्याकच रावोंक एकसुरोच रावोंक लीव मी अलोन म्हज्या तंट्याक ये नाकात म्हाका कितें करीसय तें सारकें कळीत आसा आय एम मॅच्युअर इनफ टू डिसायड लीव मी अलोन कितले फावटी आमच्या तरणाट्यान असली उतरां आमी आयकुनान जावंक पुरो आवय बापायक जावंक पुरो सांगात्यांक इश्टा मित्रांक ह्या भावां भयणीक लीव मी अलोन हांव अशेंच रावोंक आशेतां आनी ह्याच देखून भावांनो आनी भयणीनो कितली कोडू गडीत घडोवन आसात आज आमचेच पैकी ह्या आमच्या समाजींत आमच्या शेजारांत कितले जण डिप्रेशनांत नात आज खंय गेल्यार फोना येवची फादर कावन्सिलींग करतात गी ह्या कोण कावन्सिलर आसा आदी कावन्सिलर म्हणलो सोबत आसलो गी बाबा आनी भयणी कुटुंबाच्या सांगात जी येतना आवय बापायक सांगाता आसतना सगळे भुरगे आवय बापायक सांगता आसतना उक्त्या मनान एकामेकाक संबंद दवरता आसतना कावन्सिलर जाय आसले गी आस्तींच आवय बापाय भुरग्याक धाकटुल्या भुरग्याक आवय बापाय हाडटात आनी म्हणटात फादर कावन्सिलींग जाय इस्कॉलांनी कावन्सिलर्स खंय गेल्यार कावन्सिलर्स आस इतलेंच कित्या आत्तां आसलो मनीस आतां नपैन जाला त्या डिप्रेशना वरवीं त्या प्रॉब्लेमा वरवीं इतलें इरिटेशन कितें कारणा वरवीं आत्तां च्या पिरलो मनीस आतां ना जाला आत्तां सांजेर खेळचो मनीस थंयसर सुसायड करना आसा ताका एक चुपोवन बगलें तो मेलो
ससनाचो विशय पूण आनीकल्याक एक सुरू केलें. भावांनो आनी भयणींनो, कोण म्हण एकलो सूख दूख उलोवचो आसलो जाल्यार, कोणाय कडेन बरो संबंद व्हरून त्या वेळार ताणें एक फोन कॉल केल्लें जाल्यार, आमी जायते फावटी मनशां आसा त्या वेळार हांव मनी कॉल करतो, म्हजे कडेन म्हणी उलयतो. कॉल करूंक एकामेका संबंद आसल्यार न्हय गी भावांनो आनी भयणींनो. खरी एक कॉलांत गाळी दिवच्यो, खरी एक कॉलांत जावंक पुरो गोवाडे ह्या बायले कडेन संबंद नासले बरी उलोवचें. आनी ह्या देखून एकामेकाची पातयेनी ना, एकामेका थंय बरवचो ना, एकामेका थंय शॅर करूंक जातेत ना, ताच्या वयल्यान आयलां तांचें कोरोना. तीं भुरगीं आनीकल्याच्या जालांत वचून खेळटालीं, तीं भुरगीं सांगाता थंयसर सांजेर वॉक करतलीं या एकामेका टायम पास करतलीं. आज मोबायल कान घेवन घराच बसल्यात, कित्याक कोरोना. आनी त्या बियान त्या काळोखांत मोबायल काडून भुरगीं आज खेळटात, भुरगीं मोबायल पळयतात, ऑनलायन क्लास म्हणटात. ताच्या वयल्यान कितलींच भुरगीं घरा आवय बापूय तांच्या कामांत बिजी आहात. डिप्रेशन नासतना खंय वेतलीं. दोग जाणांक जेजूस धाडटा त्या काळार, तर ह्या काळार कितलो संबंद जाय बाबा आनी भयणी. आदी सांगाता बसताले, आज आमकां कनेक्शन नाका, कित्याक ऑनलायन कनेक्शन चड जाल्यात. फेसबुकार जावंक पुरो, इंस्टाग्रामार जावंक पुरो, खंयच्याय ऑनलायन जावंक पुरो, थंयसर कितले जण लायक करतात, थंयसर कितले जण काळीज धाडटात तें गरजेचें. म्हज्या कुटुंबाचें कितें म्हणटात म्हजे विशान ताची म्हाका पर्वा ना. हर एकल्यांक आमकां एक सुरपण थंयसर आमकां दसून आसा. एकामेकाच्या सांगातपणान, एकामेकाच्या उत्तेजनांत आमी उर्बेस जाता न्हय गी बाबा आनी भयणी. त्या सांगातपणान, त्या संतोशांत आमी खंडीत जावन पयलेंचे लोक पळया. सांगाता मेळ्ळे तक्षणा थंयसर संतोश आसलो आनी थंयसर कितें सांगातपण आसलें. नाचताले, हांसताले, गायनां गायताले, उडकां मारताले, मजा करतले. कित्याक सांगातपणान संतोश आसलो. आज पळया, संतोष जाय त्या देखून आमी नाचोंक वेता. त्या काळार संतोषान आमी नाचता जाल्यार आज संतोष भोगचे खातीर डान्स क्लासीक येता. तितलेंच कित्या हांसूंक वेळ ना, हांसूंक जायना आमकां. सकाळीं पळय हा 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 करून लाफींग थेरपी खंय. संतोष भोगचे खातीर आमी हांसता. वाज पयले संतोष आसलो देखून आसतली हांव, संतोष आमचे भितर आसलो देखून आमी नाचतली हांव. विरुद्ध जावन गेलां सगळें. दाखलो दिवचो जाल्यार सोबीत फूल पळयलां तुमी वय मू. एक सोबीत फूल झाडा वयर आसा देखून ताका तसो फांटो येता न्ही गे, मागीर पाळां येतात वय मू. सोबीत फूल आसल्यान ताका एक स्टेम म्हणटा, फांटो येता, मागीर पाळां सकयल धरणीक येतात वय मू. वय की न्हय? वय गी न्हय न्हय. मागीर कितें? पाळां बऱ्यान रोमतात आनी ईट बरो आसा, उदक बरें घालां, त्या देखून जड बरें वाडटा. आनी त्या सुफळ कितें घालां, त्या देखून जडाचें कितें गूण आसा, फूल दिवचें, सोबीत फूल येता. वय की न्हय? फूल आसा देखून पाळां इल्ली न्हय. पाळां बरीं आसात, फांटे बरे आसात, पौश्टीदायक आसात, त्या देखून बरें फूल येता. सारकें? आमी उलटा करना आसा. वय की न्हय? समाधान ना देखून नासून समाधान जोडूंक प्रयत्न करता. संतोष ना देखून हांसून भलायकी जोडूंक संतोष जाय म्हणून प्रयत्न करनात हांव. त्या देखून जिवीत आज कश्टांचें जालां बाबा आनी भयणी. सगळें एक्टींग जालां.
स्माईल दिवंक कितले कश्ट आसा, एक्टींग करन पुरो जाता, इतलें टेन्शन आसा, बेजाराय आसा, विराराय आसा, त्या देखून आनी एका मुखार दाखयचे संतोषान आसा म्हणल्या खातीर कश्टांनी आमच्या तोंडांतल्यान हांसो येतात, आर्टिफिशियल स्माईल येता, भितरल्या भितर करगोन आसा, कश्टान आसा. अर्थक्वेक जाली, भुंयकाप जालें, ह्या वारें वादळ आयलें, घर सगळें नाश जालें, ह्या सुनामी आयली, बॉम्ब ब्लास्ट जालें, कुटुंबाची सगळीं सरलीं, समजता एकसुरपणान आसचें कोणूच ना म्हणून, सगळीं जिवंत आसोनी, सगळीं घरां आसोनी आज एकसुरपण भोगता, जिवंत आसोनी ती जिवंत नांत म्हणून अशें आमी दाखोवन दिता. कित्याक कितलें सुबीत आसलें आदलें जिवीत पळया. सांगाता पियेतालीं, सांगाता जेवतालीं, सांगाता न्हिदतालीं, सांगाता खेळटालीं, तितलेंच न्ही थोडो वेळ गरजेचो वेळ सांगाता मागण्यांत करतालीं, संतोष एकामेकाक दिवंक शकतलीं. गांव भोवंक नातलो, थंय हांगा गांवाक वचूंक नातलें, पयस पयन नातलें, तरी त्याच घरा, त्याच जालांत, त्याच गादयांत संतोष आसलो. आयिल्ल्यां कडेन बरें आणुलोवचें, तितलेंच न्ही आसता, जिवितांत कितें बरें केलां तें देवान केल्लें हेरांक सांगतालें आनी तातूंत संतुश्ट. आज उलोवंक पुरसत आसा गी. जेजू म्हणटा पोती नाका, बुती नाका, सवलती नाका, जाती नाका, हें कांय नाका तुमकां, बगार संतोषान रावा. त्या संतोशा खातीर भीक मागी नाकात. कित्याक संतोष तुजे थंय आसा, ते शीस गेल्ले कित्याक देवा तावन तांणी संतोष, तें समाधान, तें देवाचें हाजीरपण तांणी आपणायल्लें, तें तांकां भितर दवरूंक जायना, बगार हेरांक दिवंक शकतात. तें जावन आसलें तांचें मिसांव, ते गांवान गावन भोवंक नात पयशां खातीर, ते गांवान गावन भोवंक नात समाधाना खातीर, संतोशा खातीर, नाशचे खातीर, बगार तांचे थंय आसा तो समाधान हेरांक दिवचे खातीर ते भोवले. देखून मिसांव सुफळ जालें. आमी आज संतोष मेळचे खातीर थंय हांगा येता, समाधान मेळचे खातीर थंय हांगा येता. आमी विसरता की आमचेच भितर तें समाधान आसा. जेजू म्हणटा पोती नाका, बुती नाका, सवलती नाका, जाती नाका, बगार तुमचे थंय आसा तो संतोष, समाधान, बरें उतार हेरांक दिया, आपापीन सगळें तुमचें जातलें. हें सगळें जावंक पुरो पोती, जावंक पुरो बुती, जावंक पुरो सवलताय, सगळें तुमचें जातलें जर संबंदांत बरें आसात, एकामेकाक तुमी बरें उलयतात. कोडी काडच्यो नाका, नाका जाल्लें उलोवचें नाका. आनीकल्याच्या दुवेच्या विशयांत उलयतना समजून घेया म्हाकाय दुव आसा, आनीकल्याच्या बायले विशयांत उलयतना समजून घेया म्हाकाय बायल आसा, आनीकल्याच्या घोव विशयांत समजून घेया उलयतना समजून घेया म्हाकाय घोव आसा. तोय असलीं कामां करूंक शकतलो केदाळा म्हाका कळीत ना. त्या देखून आनीकल्याक दुखय नाकात, आनीकल्याक संतोष दिया. बाबांनो आनी भयणीनो, एकसुरपणान करगोवचें नाका. कोरोना येवन आसुल्लो मनीस आज आमच्या दोळ्या मुखार ना. कितल्यागी जाणांक मरणाचें सैत बरें भाग फावो जावंक ना. आमच्या कुटुंबाच्यांक मातयेक लावचें भाग त्या प्लास्टिकांत आमी वचून उडयलां. तशें म्हणटना बाबा आनी भयणी, थोडे दीस आमचे मुखार मनीस आसात, आमकांच दिल्ले म्हण थोडे आमचे मनीस आसात, खासगी मनीस आसात. तांचे तें समाधान आमी अनुभव करया. आमकां तें समाधान आसा तें हेरांक दिवया. जुदेव लोक एकामेकाक ग्रीट करतना ते म्हणटात शालोम अलैकुम, म्हणजे सर्वेस्पर तुका शांती समृद्धीन भरूं. मुस्लीम भाव कितें म्हणटात? मुस्लीम भाव ना, आमी पक्का क्रिस्तांव. अस्सलाम अलैकुम. पळय मू आमी कितें म्हणटा? आमेन.